नमस्कार गोंयकारांनो, हांव राजदीप नायक, एक अस्वस्थ गोंयकार. अस्वस्थ गोंयकार इतल्याच खातीर कारण गोंयचेर जेन्ना अशें कितें घडटा, नाका जाल्ल्यो गजाली घडटा, तेन्ना आमच्यान उलोवपाक जायना, उलयनासतना रावपाक जायना आनी आमी उलयता. मागीर आमच्या कलेंतल्यान उलयता आनी ताजो इफेक्ट मागीर आमकां भोगचो पडटा, पूण ताची पर्वा ना. आतांच म्हणजे फाटले 2 दीस आमी एक न्यूज आयकता की आमचो एक भुंयपूत आदलो रिटायर म्हणजे आतांचो रिटायर चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट फर्दिनबाब रिबेलो हांणी उलो मारलो लोकांक एकठांय येवया म्हणून. आनी ताजो आतां हांवें प्रुडंटाचेर एक इंटरव्यू पळयलो. उपकार करून प्रत्येकान तो घाडी म्हणटा ताणें घेतिल्लो इंटरव्यू मुजरत पळोवचो, प्रत्येक गोंयकारान, जाका गोंयची तळमळ आसा, गोंयची आशा, गोंयचो मोग आसा, ताणें मुद्दम तो पळोवचो. ताणें सुंदरपणान सांगलां की आपल्या कडेन सोंसपाक जालें ना, जें कितें घडटा तें सोंसपाक जालें ना, म्हणून ताणें उलो मारलो की आमी गोंयकार एकठांय येवया. एक काळ आशिल्लो आमकां स्वातंत्र्य नाशिल्लें, पूण राम मनोहर लोहियाक येवचो पडलो आमकां एकठांय करपाक. आनी आमचे जाणटेले उठले आनी गोंया खातीर, आमचे नवे पिळगे खातीर आपलें बलिदान दिलें आनी आमकां मुक्त केलें. पूण त्या मुक्त गोंयान आमी मुक्त जाले खरे, पूण मुक्तपणान जगपाक पावता ना. आतांचें तर सरकार आनी जें चल्लां तें पळयलें जाल्यार भंय दिसता की आमचें हें गोंय मुखावयले पिडयेक उरतलें काय ना उरतलें. लँड कन्वर्जनां, चोरयो, खून, मारामाऱ्यो आनी गांवाचे गांव काबार करप, आमच्यो न्हंयो काबार करप, हें जें चल्लां तें पळयत जाल्यार रिबेलो बाबा सारके जाणटे जे आतां रिटायर आसा, खरें म्हटल्यार तांणी रेस्ट घेवपाचो, पूण ते गोंया खातीर तळमळीन उठले आनी सांगता की आमी एकठांय येवया म्हणून. आमकां एकठांय येवचें पडटलें, नातर आमचें गोंय आमच्या हातीन उरचें ना. हांव ह्या दिसांनी पेपर वाचिना, पूण हांव प्रत्येक दिसा गांवकारी पळयता. किशोर गांवकार पोटांतल्यान उलयता, स्वप्नीश शेल्लेकार अभ्यासपूर्ण विडियोज करता आनी आमकां जें कितें गोंया बद्दल जाय तें खंयच्याच पेपराचेर किंवा खंयच्याच चॅनलाचेर जाय तें मेळना, पूण ह्या दोगां कडच्यान मेळटा. आनी आतां रिबेलो बाबान उलो मारला. हांव परत म्हज्या सारक्या युथांक, आमच्या जाणटेल्यांक उलो मारता, आमचे हेवे दावे कुशीक दवरया आनी आमी एकठांय येवया. जे आदले MLAs आसूं, रिटायर पुलीस आसूं, टिचर्स आसूं, साहित्यीक आसूं, तुमी सगळे, तुमकां जर दिसता आसत रिबेलो बाबा सारके कितें तरी गायड करपाक जाय जाल्यार आमकां उलोवचें पडटलें. आमकां नवे पिळगेक उलोवपा सारकें करचें पडटलें, म्हूण तुमी पयलीं उलोवचें पडटलें. आयज रिबेलो बाब उलयला, म्हाका दिसलें म्हाका विडियो करपाक जाय म्हज्या नवे पिळगे खातीर. सगळे इन्फ्लुएन्सरांक हांव हें करता की तुमी बरेच विडियो करता. खुबशे भुरगे बाकीचे विडियोज करता, एडी करता, पूण गोंया बद्दल तळमळीन थोडे विडियो करता. तशे इन्फ्लुएन्सरांनी विडियो करचे आनी गोंयकारांक उठोवचें. आमकां तोडफोड करपाची गरज ना. आमकां कायदेशीर झगडून, कारण हें सरकार अशें आसा की आमी ओगी आसा म्हणून ते कितेंय करपाक लागले आनी कितेंय आमचे तकलेन थापपाक लागल्या. चूक आमची आसा, कारण आमी ओगी रावन ते कितें करतात तितले मोन्यांनी सोशीत आसा. आमकां उलोवचें पडटलें, आमच्या गोंया खातीर उलोवचें पडटलें. सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी जे सत्तेन आसा, जे ऑपोजिशनान आसा, आमकां गोंया खातीर कितें तरी करचें पडटलें. कारण आमच्या गोंयान आमीच परकी जाल्या आनी जातले हें 100%. कारण ज्या पद्दतीन इलिगल एक्टिविटीज चल्ल्या, हें सगळें भुसभुसपुरी चल्ल्या. आरांबोलच्या लोकांक सलाम, कारण आरांबोलकार उठल्या, भोमकार उठल्या, चिमलाकार उठल्या. आनी हे उठले कित्याक? कारण सरकार आमच्या विरुद्ध, ह्या जमनी विरुद्ध नाका आशिल्ल्यो स्किमी करून आनी हें करून आमचें गोंय काबार करपाक सोदता. हांव रिबेलो बाबान उलो मारला. हांव एक कलाकार म्हणून सगळ्यांक उलो मारता, आमी एकठांय येवया. रामा काणकोणकार मुखार सरलेलो गोंयचे राखणदार म्हणून. आयज गोंयचो खरो राखणदार मुखार सरला आनी अशे कितलेशेच राखणदार आसतले, जाणटे आसतले, नेणटे आसतले, तरणाटे आसतले. तो आमी एकठांय येवचें पडटलें, नातर गोंय आमच्या हातींतल्यान वतलें. सो बऱ्या गोंया खातीर, आमचे फुडले पिळगे खातीर, गोंय दवरपा खातीर रिबेलो बाबान उलो मारला. आमी एकठांय येवया, गरज पडटा ते करपाची तयारी दवरुया आनी गोंयकारांनो, गोंय सांबाळुया. देव बरें करूं.